बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयांक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्लें। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोहोचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनात येवकार। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनात दर दिसा घडपी घडणुकांचो आमी धांवतो नियाळ घेतात। तर आयचे दिसा गोंयांत खंयच्यो खंयच्यो घडामोडी जाल्यात त्यो जाणून घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हाचे कडेन। गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान सुदीन ढवळीकराचेर एक बरोच खरखरीत आरोप केल्लो। विजयान म्हणिल्लें की फुडले फावट जे आसा तो सुदीन वेचून येवचो ना, नाजाल्यार ताका भाजपान जर समजा युती सरकारात घेतले युती सरकारातय भाजपा ताका घेवचें ना अशे तरेचे स्टेटमेंट विजय सरदेसायान केल्ले। ताका आतां सुदिनान जाप दिल्या। सुदीन म्हणटा की आलेबाय कोलेबाय घेवन जो आपले सद्याक मोड बांदता ताका पक्ष संघटन म्हणजे काय कळचेंच ना। आमी भायल्या कोणाक घेवन आमदार म्हणून वेचून हाडूंक ना, जाल्यार आमचे स्वताचे कार्यकर्ते घडयले आनी तांकां उमेदवार म्हणून वेचून हाडले अशे तरेची जाप सुदिनान विजयाक दिल्ली आसा। सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। सुशांत सरान आमकां एक म्हत्वाची बातमी सांगिल्ली आसा। फुडें आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। आयज गुरू पौर्णिमा सगळ्यांक गुरू पौर्णिमेची उन्नत परबी। म्हणजे आपल्या गुरूचो आदर करचो, तशेंच तशेंच तांची जी आपली भावना तांच्या बद्दल जी आपली भावना प्रकट करप अशें आयच्या दिसाचें अशें म्हत्व आसा। ही आनी हो जो दीस आता आयज गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी स्कुलांनी तशेंच कार्यालयांनी जो मनयलो आसा। ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। दुसरी जी आयची जी मेन बातमी म्हणजे सद्या गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा। अपघात कमी जावपाचें कशेंच नांव येना। पयलीं म्हणटाले कितें रस्ते सारके ना, रस्त्याक खड्डे आसा ताका लागून अपघात जाता, पण आतां रस्ते सारके आसा तरी लेगीत तरी अपघात आनीकूय जावपाक वाड जाल्ली आसा। आयज जो अपघात जालो तो बेतोडा जंक्शना लागसार 2 दुचाकी मध्ये अपघात जालो। ह्या हितून जी दोनाय दुचाकींचे जी 4 जाणां आसलीं तांकां गंभीर दुखापत जाली। उपरांत ताका लागून तांकां बेगोबेग तांकां हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केले, पण ह्या हितूंतले 2 जाणांक मरण आयिल्लें आसा। आनी तांची जी नांवां ती अशी, एकल्याचें जें नांव आसा की आदित्य देसाय हो जो बेतोड्यार रावपी आसलो, आनी जे दुसरे जे आहा ती आसा ते ईशा गांवचे केरीचे, ह्या दोगांकूय आतां मरण येयल्लें आसा। आनी तशेंच तांचे आनी दोगांचेर जो उपचार जो सुरू आसा, सद्या तेंची स्थिती गंभीर आशिल्ल्यान तांकां GMCत आतां तांकां धाडटले अशी म्हायती मेळिल्ली आसा। आनी मेन म्हणजे हो जो अपघात आहा तो वेस्पा जो चलयतालो तो चुकीच्या दिकेन येवन आयिल्ल्या कारणान हो जो अपघात घडिल्लो आसा। ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तशेंच खांडेपार पुलाचे जे सकयल जे पार्किंग करता, जे खांडेपारचो पूल जंक्शन आसलें ते धोक्याचे स्थिती, म्हणजे थंयसर चडशे अपघात जाताले। त्याच जाग्यार आतां चडशे जे सकाळचे जे कामाक वयता जे लोकां थंयसर ते गाडी पार्क करून येता, त्या लागून आतां अपघाताची स्थिती जावं शकता। देखून थोड्यांनी मागणी केला की ज्यो पार्किंग दवरता पळय गाडयो लायता, सो तांकां पार्किंग करपाक दिवचे न्हय, तांकां दंड दिवचे अशी थोड्यांनी मागणी केली। ज्यो 3 बातम्यो तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। ऐश्वर्यान आमकां 3 म्हत्वाची बातमी सांगिल्ली आसा। तितूंतली बेतोडा हांगासर 2 दुचाकी मदीं अपघात जावन 2 जाणांक मरण आयिल्लें आसा, तशेंच 2 जाण सामके क्रिटिकल कंडिशनान आसा। तशेंच आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार धारबांदोडा धुले वाठारांतल्या सरकारी मुळाव्या शाळे लागसर उसाच्या मळीक लागून गांवांत सद्या घाणयारो वास पातळ्ळा। ताका लागून भुरग्यांक तशेंच थळाव्या लोकांकूय ताचो त्रास जावपाक शकता। देखून संबंदीत खातें भलायकी खातें तशेंच पंचायतीन हाचेर लक्ष दिवचें अशी
मागणी थळाव्यांनी केली आसा. फुडें आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. दुरुस्तीच्या कामाक लागून मडगांव रवींद्र भवन जे मुखेल सभाघर आसा ते बंद दवरिल्ल्यान आयज कला राखण मांडान रवींद्र भवनांत वचून सुपारी आंदोलन केलें. ह्या वेळार कला राखण मांडाच्या वांगड्यांनी मडगांव रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष आसा राजेंद्र तलक हांकां घेरा घातलो. ह्या वेळार तांच्या दोगांय मदीं वादावादी जाल्यो. कला राखण मांडान गोंयच्या सांस्कृतीक थळा कडेन दुर्लक्ष केल्ल्यान हुस्को उक्तायलो. तशेंच मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकारान लक्ष घालून हो प्रश्न सुटावो करपाची तेंच्यांनी मागणी केल्या. दुसरी बातमी जी म्हळ्यार मागणी केल्या आनी तशेंच हे विशीं जेन्ना जो अध्यक्ष आसा राजेंद्र तलक ताका विचारलें जाल्यार ते म्हणटा दुरुस्तीच्या कामाची निविदा आनी हेर कामांची चवकशी करपाचो अधिकार जो आसा तो कला राखण मांडाक कोणें दिलो काय म्हणून. कला राखण मांड कलाकार टॅक्निकल केन्नाच्यान जाले असो प्रश्नय तांणी केल्लो आसा. आनी दुसरी जी बातमी म्हळ्यार आतां सद्या पावस चालूच आसा आनी गोंयान फुडले 4 दीस म्हणल्यार 13, 14, 15 आनी 16 हे जुलयाक उटंगराचो पावस पडटलो. ते खातीर हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला आनी वाऱ्याचो वेग जो आसतलो तो वराक 30 ते 40 किलोमिटर आसतलो. आनी देखून लोकांनी झाडां पोंदां रावचें न्हू आनी नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत नुस्तेमारी करपाक वचचें न्हू अशें आवाहन नुस्तेमारी खात्यान केलेलें आसा. तर ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी साताच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. येस, ह्यो ज्यो आमच्या सब एडिटरांनी तुमकां बातम्यो सांगल्या आसा त्यो गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळयात. तशेंच हेर म्हत्वाच्या अपडेट्सा खातीर गोमंतक टीव्हीच्या हेर प्लॅटफॉर्माक फॉलो करात. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव ऐश्वर्या केरकार. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका. हे बुलेटिन मुजरत पोवचे. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यरात्री ते